नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. मंगळूर एक स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटीचे एक आयाम कसं म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून ट्राफिक गी म्हटल्यार सीसी कॅमेराज, एनवायरमेंटल मॉनिटर्स, तशीच सेन्सर्स पुरा काम चालती हाडचे या कामाक हाडचे. असल एक स्मार्ट अप्लायन्सेस या स्मार्ट आम्ही अप्लायन्स यूज करतना वापरतना ताचे निमित्त डिजिटल क्राईम जेवचे या सायबर क्राईम जेवचे साध्यत आसा. स्मार्ट सिटी अँड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्राईम म्हळ्यार एक विशिष्ट जावन असो तसले एक विषयाचेरी आमकां माहिती दिताची आमगे लायचे सायबर सुरक्षा एपिसोडांत उपाख्यानांत डॉक्टर अनंत प्रभू हांनी. डॉक्टर अनंत, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. आम्ही हे सायबर सुरक्षा म्हळ्यार उपाख्यान प्रारंभ कोरून उलोवन आम्ही आज 35th एपिसोड येवन पावल्यांची 35चे उपाख्यान येवन पावल्यांची. आज हे स्मार्ट सिटी म्हणटना आमकां मना कसं येता म्हळ्यार पुरा कडेन कोडेलांत मंगळुरांत खंडून घालेले आनी थंय तांणी चंद असोच एक पेवमेंट या एक नाल घालेले हे आमकां वॉकिंग करूंक गी नातल्यार एक फुटपाथाक गी केले. जर असल नमनेचे एक स्मार्ट सिटीच निमित्त क्राईम जेवच्याक साध्य आसा, अपराध जेवच्याक साध्य आसा म्हळ्यार एक मस्त अजाप जाता, मस्त आश्चर्य जाता. आता पहिले प्रश्न कसं म्हळ्यार या स्मार्ट सिटी अँड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्राईम म्हळ्यार कसले म्हणून डॉक्टर अनंत प्रभू तुम आमगेली एक विषयाचेरी आमकां आमगे वीक्षकांक माहिती दिता. सो द फर्स्ट थिंग कसं म्हळ्यार वॉट एक्झॅक्टली इज अ स्मार्ट सिटी. सो स्मार्ट सिटी म्हळ्यार अ नॉर्मल सिटीक टेक्नॉलॉजी यूज करून ते एनहान्स करचे कशें. सो दॅट इज अ स्मार्ट सिटी. व्हेरी सिंपल. नॉर्मल सिटी पूरा नॉर्मल सिटी आसा ताका आमी टेक्नॉलॉजी यूज करून कशें ते बेटर करचे. स्मार्ट होम जशी सिटी वयली. एक्झॅक्टली. सो ते स्मार्ट सिटी. फॉर एक्झाम्पल स्मार्ट होम तुम्ही म्हणतना आता एक फ्रिज म्हणले त्या फ्रिजान तूं मोठ्ठो आसता. सो ते बार मोठ्ठो आसता युजली एग्ज. तुम्ही 8 एग्ज काढतना 4 मात्र व्हरता ते मागीर कोण घेवन ते 4 काढता. सो ते 4 काडचे पयस फुडें ते 4 मात्र आसतना ते फ्रिज स्मार्ट फ्रिज जाल्यार तुमकां एक मेसेज पडटा तुमगे मोबायलाक मोठ्ठो सर्त आसा ऑर्डर कराची म्हणून. आनी ताजे वरता एक रिलायन्स फ्रेश की अमेझॉन फ्रेश की ताजी एक लिंक येता ब्लिंकिटाची. तुमी ते वतीत आनी तुमकां 20 मिनिट्स भितर घरा मोठ्ठो येता. सो युअर फ्रिज इज ऑलवेज फुल ऑफ मोठ्ठो. ऑफकोर्स मुगेल फ्रिजा मोठ्ठो आसा ना, आय डोंट ईट एग्स बट तशी. सो ताजे वरतू तुमगेल फ्रिजांत एक कॅमेरा आसचे पुरो. त्या कॅमेरा आसतना तुम्ही घरा कॅमेरा आसुकाची नातल्यार फ्रिजा कशें कळटा मोठो उणी जालें म्हणून. सेन्सर्स. सो ते ट्रेयाक एक सेन्सर्स आसता ते कळ्ळे सतन तूं ऑफकोर्स कॅमेरा इमेज प्रोसेसिंग करूं जाता. सो एक कॅमेरा आसल्यार तंत तुमी कसो करता म्हळ्यार अम्मान कसं केला खाणा जो म्हणून तुमकां ऑफिसा बसून तुमकां ते पळोवचें जाता. बट स्मार्ट सिटीन तूं बेसिकली तुम्ही ते सांगितलं म्हण की सेन्सर्स यूज करता. सेन्सर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट. नमनमने सेन्सर्स आसा. फॉर एक्झाम्पल वॉटर लेवल मॉनिटरिंग सेन्सर, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट, मागीर ट्रॅफिका विशीं सांगता जाल्यार युजली कसं जाता ट्रॅफिक तांणी एक प्रोग्राम करून आसताच. PVS जाल्यार 30 सेकंड्स राईट वचाक, 15 सेकंड्स लेफ्ट वचाक, तशी एक प्रोग्राम एक पण ते ट्रॅफिक आसना. सो ते ट्रॅफिक नातील वेळेर ते जाय म्हणून तुम्ही ते 1 मिनिट ते वेट करता जाता. ते रोड क्रॉस करूंक कोणी आसनाची, ट्रॅफिक येना. एक पाटी कसं जाता म्हळ्यार एक सायडा तकून गंडापट ट्रॅफिक आसतना तुम्ही ते ब्रांच ऑप्शनार गेल्यार अगेन देर इज अ ब्लॉक. सो AI यूज करून तुम्ही कसं करता प्रेडिक्शन मॉडेल्स म्हळ्यार एक फुल्ली येरा डेटा पळोवचे त्या म्हयने कशें आसता म्हणून म्हळ्यार फेस्टिवल आशिल्ले वगैरे कशें आसता तसले 5 वर्सां डेटा पळोवन ऑटोमॅटिकली ट्रॅफिक सिग्नल कशी चेंज जाता म्हळ्यार इट नोस ह्या दिसा आमी अशें करता म्हणून. दिस इज बेस्ड ऑन द हिस्टॉरिकल डेटा प्लस लाईव्ह डेटा देखून कॅमेरा यूज करून ट्रॅफिक पळोवन डेन्सिटी पळोवन तांकां ते चेंज करचे ऑप्शन्स आसता. सो हाका आमी स्मार्ट ट्रॅफिक आमकां ते पोलीस मॅनाल आवश्यकता ना. दिस इज यूज्ड एक्चुअली इन दुबय.
UAE तुपला तुम्ही पळयला रे आय हॅव नेवर सीन पुलिसमॅन त्यामुळे ते सिग्नल्स वर्क युजींग AI आणि ते त्यांनी ते ट्रॅफिक पळोवन ताजे बेसीस ऑन दॅट कितले रेड दिवं का कितले येलो दिवं का ग्रीन दिवं का इट डज दॅट मागीर मस्त कडेन वॉटर लीक जाता ड्रेनेज लीक जाता हे कॅमेराचे डिटेक्ट करून ते नातल्यार हांगा एक 2-3 दीस ते उद्दा वचून लास्ट ते कॉर्पोरेटर काही जो ते चमकून आयल्यार ताका दिसता हांगा उद्दा लीक आसा बट ते इट्स नॉट दॅट वे ते लीक जावचे पयस फुडें कळटा सेन्सर्स विल टेल लीक जावच्या पुरो म्हणून जो लीक जल्ला रे ते कॅमेरा दाखोवन हाका मी प्रोएक्टिव्ह अँड रिएक्टिव्ह म्हणटाचे म्हणजे लीक जावचे पयस फुडेंच कळचे प्रोएक्टिव्ह लीक जल सतन कसो करता म्हणून रिएक्टिव्ह मागीर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तशीच एक पाटी तुम्ही ते रूट पळयल्यार म्हाका बेजार जाता ते चेडून बरोबर लांबून बरोबर बस सारी वचच्या स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट तुम्ही यूज केला रे त्या रूटाक अनेक बस येता ऑटोमॅटिक कितले की बस ते पार्क जावन आसता न्हू सो दे यूज फॉर दॅट रूट ओनली एक अनेक बस सो दॅट पीपल डोंट हॅव टू हँग ऑन द फुटबॉल पण त्या टायमार एक वेळार कितली ट्रॅफिक आसता म्हणून डिपेंड जावन त्या डिसायड करता आणि आमकां सुविधा दिता म्हणजे एक्झॅक्टली अँड डिजिटल गव्हर्नन्स फॉर एक्झाम्पल म्हाका कसले एक प्रॉपर्टी टॅक्स भरका जाल्यार कसले करता जाल्यार हांव ते ऑनलायनारी म्हाका ते करूं जाता हांव ते कॉर्पोरेशन ऑफिसा वचचे लेनार रावचे किंवन रावचे नथिंग लायक दॅट सो तशें आसता आणि तुम्ही ते ईमेल तुम्ही ते कसं ईमेल घालताच पळय ते जनान बसून कमेंट करता म्हणून तर इट कम्स फ्रॉम द AI दोकून रेस्पॉन्स येता ईमेल आमी घालल्यार तेजे कसं ऍक्शन घेवका इट विल बी डन अँड एनर्जी मस्त सेव होई जाता फॉर एक्झाम्पल हांव पळयता सकाळी एकला येवन बाबा स्ट्रीट लायट ऑन करचे सकाळी उठोवच्या जायरी म्हण जाल्यार लायट पेयची इट वर्क्स दॅट वे बट हियर एवरीथिंग इज द सोलार सेन्सर्स आसता मागीर एनर्जी मिटर्स आसता सो बेसिकली स्मार्ट सिटी म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी कंप्लीट यूज करतात फॉर एक्झाम्पल आमी आमगे फोन यूज करता आसतना स्क्रीन ब्राईट आसता आमी हांगा हाडटा ते ऑटोमॅटीक जावन डिम जाता सो इट वर्क्स दॅट वे नमने सेन्सर्स यूज करून एक सिटी एनहान्स करच्याक एनदर बेस्ट एक्झाम्पल पार्किंग कॅमेरा असतं ते पार्किंग स्लॉट्स जाले कितले कार म्हूण ऑलरेडी गोतस सो ते कार येतनाची म्हाका कळटा ते म्हाका पार्किंग मेळटा केना म्हूण ते गुंतस का म्हूण ना इन मेनी केसीस मँगलोरान तुज्यो खंयच्यो आमकां पार्किंग खंय आसा म्हणून गोता सो हान तूं त्या ऍपान तूं कळटा आमकां खंय पार्क सो बेसिकली व्हेरी इवॉल्वड सिटी आमी स्मार्ट सिटी म्हणून जस्ट बाय कॉलिंग सिटी स्मार्ट इट डजंट बिकम स्मार्ट इट हॅज टू बी इवॉल्वड सो द इवॉल्वड सिटीक स्मार्ट सिटी ते स्मार्ट सिटीचे विशिष्टता कसले म्हणून तुम्ही भारी चंद जावन सांगले जाल्यार आमगेल्या उपाख्याना नावाची स्मार्ट सिटी अँड IoT क्राईम्स म्हणून ते स्मार्ट सिटी निमित्त कशी क्राईम अपराध कशे जाता एक पाटी म्हाका आनीक उडगास आसा एक रोड खाली आशिल्ले खाली आसतना एक मनशान कसो केलो म्हळ्यार एक 200 की 300 मोबाईल फोन हाडले घेताना हांवें गुगल मॅप ऑन करून ते मोबाईल थंय दवरले थंय म्हळ्यार एका जाग्यार 200 मोबाईल दवरले सो गुगल मॅपान कसं लेखली म्हळ्यार ते रोड ब्लॉक आसा बिकॉज आमी गुगल मॅप यूज करतना आमी एक कडेन दोन आनीक कडेन वतना आमकां ते ब्लू कलर दाखयता खाली आसता चिक्के ट्रॅफिक आसता येल्लो दाखयता ब्लॉक आसता रेड दाखयता सो आमी ते पळोवन आमकां कळटा ते गुगल मॅपाक कशें कळटा ते ट्रॅफिक आसा कितें म्हणून तांणी डेन्सिटी ऑफ फोन्स पळयताचे ते कितलो फोन आसा म्हणून फोन मुखार वतास म्हणल्यार नॉर्मल सो तांगेर काही कॅमेरा ना दे आर नॉट ॲक्सेसिंग कॅमेरा ऑफ द वर्ल्ड बट तितले जनाले अँड्रॉइड फोन्स आसा अँड्रॉइड ॲपल फोन्स ते गुगल मॅप आसा सो तांणी त्या डेटा पळोवन कितलो मुवमेंट आसा बेस्ड ऑन दॅट वॉकिंग की सिटींग की ते पुरो कळटा कारा आसा की सो बेस्ड ऑन दीस तांणी ते सांगचे आनी प्रेडिक्शन मॉडल्स अगेन प्रेडिक्शन मॉडल्स म्हळ्यार आतां एक स्कूल सोडची टायम 3:15 ते नो ते ब्लॉक जाता म्हण त्यात तुमकां गुगलान तुमकां एक अनेक ऑप्शन आसा तुम्ही आतां एक लोकेशन घालतना तुम्ही टायम पळयता हांव 10 घंटे गेल्यार ते कितले टायम लागता म्हाका 12 गेल्यार कितले म्हणून सो दॅट ऑप्शन बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन मॉडल सो त्या मनशान कसं केलं एक 200 फोन हाडून ते दवरले की गुगलान लेखले ते ब्लॉक आसा म्हणून आनी ते रेड दाखयलें सो जनान पुरो ते अवॉयड केले की रोड वचच्याक बिकॉज दे वर थिंकिंग दॅट देर इज अ ब्लॉक आमी अनेक रोडार वचया म्हणून ताका रोड खाली जावका शिकले सो
अशी कोण ट्रिक करचे चान्सेस असतात. सो बेसिकली स्मार्ट सिटीन टू वॉट वी हॅव सीन मेनी थिंग्स कसं म्हणा सेन्सर्स हॅक करतात. सेन्सर्स हॅक करूक पयरे एकल्यान कशें केलें म्हळ्यार एक व्हडलें बोर्ड आशिल्लें इंडियन तुची तांतू फ्लायट टायमिंग्स बरोवन येता तशें आनी ते एक फ्लिपर झिरो म्हण एक डिवायस त्या डिवायसान हॅक करून ते टायमिंग्स चेंज केले 6 घंटे आशिल्ली फ्लायट ताणें 9 घंटे म्हणटा केलें ते तांणे लागलो आनी 3 घंटे आसना वचून ऑल ऑफ देम मिस द फ्लायट. सो दिस वे हॅकिंग करचे चान्सीस आसा. स्मार्ट टीव्हीन तो कॅमेरा आसता आनी आमी आमगेले कॅमेरा घरा दवरताची म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल घरांत तुची बेडरुमा दवरताची. सो बेडरुमा दवरतना ते हॅक करचे चान्सीस आसता. बट such TVs are also kept outside. Hoardings. They're all TVs now. Smart LED screens असतात. आणि तशीच तुमका ते सांगतना लॅपटॉप काही कॅमेरा असता त्यावे हॅक करू शकते. डेफिनेटली ताका तुम्ही त्या मार्क झकरबर्ग लॅपटॉप म्हणून एक गुगला सर्च केला रे तुमकां ते दिसता. मार्क झकरबर्गान कसं केला तागे लॅपटॉप मॅक यूज करता असतो ताजी कॅमेराक ताणें एक सेलो टेप घाला बिकॉज ताका गोत आसा ते कॅमेरा आमी पुरा ॲप्साक कॅमेरा परमिशन दिला. सो ते ॲप कॅन टेक अवर फोटोज अँड रेकॉर्ड आवर व्हिडिओज एनी टायम. ताका ताणें एक सेलो टेप घालून सोडला. और यू गेट अ कॅमेरा कवर घाल ताका क्लोज करून यू कॅन डू इट दॅट वे. सो दिस इज पॉसिबल. अशी क्राईम्स जाता असताना आमगेले डिजिटल माहिती म्हळ्यार आमगेले आधार नंबर बँक नंबर त्या पुरा मेळटली साध्य येसमू. डेफिनेटली आमगेले आधार डेटा डार्क वेबार गेल्यार तो मस्त जनाले आधार डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल. क्रोर्स ऑफ इंडियन्स डेटा इज फॉर सेल. बट ह्या स्मार्ट सिटीन तूं कितले की हॅकर्स जाना ट्रॅफिक लाईट हॅक केला पुरा कडेन रेड दिवचे सगळी सिटी ब्लॉक. ते नेटवर्क ग्रीड आसा पळय इलेक्ट्रीक ग्रीड रायट नाव मोस्ट ऑफ द अटॅक्स फॉरेन कंट्रीज ग्रिडार करचे तांणी. कित्याक म्हळ्यार हांव ग्रिड अटॅक केल्यार सगळी सिटीक इलेक्ट्रिसिटी मेळना. आतां पुरा इलेक्ट्रीक नेटवर्क्स आसा पळय द ग्रिड्स दे आर ऑल स्मार्ट. सो तुमी ते ऑनलायनार पळयल्यार मोस्ट ऑफ द अटॅक्स तांणी इलेक्ट्रीक ग्रिडार करता. करंट नातल्यार वॉट कॅन यू डू. सो दीस इज द सेकंड थिंग दॅट इज डन. थर्ड तुमगेले वॉटर सप्लाय आसा पळय त्या वेळी हांतू जेवचे स्मार्ट हांतू. ते स्मार्ट हांतू टू क्लीन वॉटर आमी ताका क्लोरीन घालताची. क्लोरीन इन स्मॉल अमाउंट्स इज फायन. द हॅकर कॅन put there 10 times more chlorine ta galu jatta. Ita manar te hack korun tash korun and it has been done. What I'm सांगताच कसं ना it has been done where chlorine चड करचे इलेक्ट्रिसिटी कट करचे कितले की कडेन हांगा आयकल्यान लोकल पुलिसान ताका धरले म्हणून लाईन मॅनाक ताणें ते गांवाचे सगळी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ केले. दॅट इज मॅन्युअली डुईंग. Cyber criminal can sit anywhere in the world and log into that network and they contact off करू जाता. मागीर also schools आणतो ते बेबी मॉनिटर्स घालताचे ते बेबी मॉनिटर हॅक करू जाता. बेबी मॉनिटर हॅक करून बेबी पुरा डिटेल्स पुरा काडचे चान्सेस आसा. अँड तुमी पळोवन आसचे पुरो तुमी ते क्वेश्चन तुमी पॉयंट एक सांगिल्ले पुरा कडेन तांणी खंडित आसाची म्हण कितें खंडित आसाची आय डोंट नो. बट फूड तांणी ते खंडित आसली म्हळ्यार पायपलायन गॅस म्हणटा आशिल्ली गेयलाचे गॅस जलसिरी योजने म्हणजे वय कसं म्हणू आय डोंट नो इफ इट इज स्टील देर. बट दॅट गॅस पायपलायन इट इज IoT अगेन. सो त्या वे हॅक करू जाता करेक्ट करून सेक्युअर करनी म्हणजे जस्ट इमॅजिन ते हॅक केल्यार वॉट कॅन बी द सगळी सिटीन त्या गॅस लाईन आसा वॉट कॅन हॅपन. सो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल. ಅತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕ ಮಾನಿಟರ್ ಕೋರ್ ಕಜಲೈತಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತೂ एक ಕ್ಯಾಮರಾ असता एक आमगेले स्पीड मॉनिटरिंग कॅमेरा पुरा तक पुरा वायफाय जावका ना मतलब इंटरनेट कनेक्शन जावका. आता एक काही कडेन जॅमर आसा म्हणले तेन्ना ताजेवर एफेक्ट पडना तांगेले इंटरनेट कनेक्टिविटी वेरी प्रॉब्लेम जायना. सो द इंटरनेट फर्स्ट करतना तांणी कसं केलं म्हळ्यार दे डीड अर्पा नेट म्हणून केलें तांणी US. सो DMZ म्हणून केलें तांणी डिमिलिटरायज्ड झोन.
So there were two zones, militarized and demilitarized is internet. So militarized zone तंगेले एक internet असेल intranet ते म्हणून येतात म्हणजे so तशी smart city has its own network. त्यांनी public network हे use करताचे but तंगेले एक interconnected network असं so the sensors पुरा तंतुत आणि sensors communicate करचे वायफाय नाही zigbee म्हणून एक प्रोटोकॉल असतो so zigbee प्रोटोकॉल आहे ब्लूटूथ प्रोटोकॉल आहे नमनमना प्रोटोकॉल ते दक्कून एज दक्कून फॉग म्हणतात फॉग दक्कून क्लाउड आवच सो त्या क्लाउडाक मात्र त्या इंटरनेट जाऊ कारण इतले नेटवर्काक लो पॉवर ट्रान्समिशन नेटवर्क वर्क जातात सो एक नेटवर्क नाही मस्त नेटवर्क असतं ते बट तुम्ही सांगेल म्हणजे की ज्या मार्गाला ते एफेक्ट जावचे चान्सेस असतात ऑल्सो तांकां ते वायरलेस नेटवर्क्स डिसरप्ट करूंक जाता तुम्हाला सायबर क्रिमिनल्स फर्स्ट करचे कसं म्हणा नेटवर्क डिसरप्ट करचे चान्सेस आर देर सो फर्स्ट त्यांनी कसं करताचे केबल्ड नेटवर्क यूज करताचे इंटरनेटाक सो इंटरनेट वायरलेस मात्र नाही केबल नेटवर्क हे असतात आणि ट्रॅफिक सिग्नल्स युजली इट इज ऑन अ केबल्ड नेटवर्क सो ते केबल नेटवर्क जावन असतं ते एक कडेन दोन आनी एक कडेन आणि कम्युनिकेशनाक त्यांनी इंटरनेट यूज करतात आता आमकां पुरा जेवचेशी घरान तो सिग्नल वीक आसा नातल्या फोनाक केल्या कडेन सिग्नल मेळना टवर ना तशें पुरा प्रॉब्लेम्स असता तशी हक्काय पुरा आसता की ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹಂಗ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆನ ತಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸ್ಸನ ಇತ ಮಲ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೆಲರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಅಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ के जो इलेक्ट्रिसिटी वक्तना थर्ड दीज सिस्टम्स त्यांनी अपडेट अँड अपग्रेड करतस का सो त्या अपडेट जाताना अगेन ते रिस्टार्ट करता जातं ते रिस्टार्ट करताना की आपास ते नेटवर्क डाऊन सो प्रॉब्लेम्स आर देर दीज थिंग्स हॅपन तज किती आम्ही कसं करताची वेनेवर आम्ही असल सिस्टम यूज करताना वी यूज समथिंग कॉल्ड एज अ पॅरलल सिस्टम एक डाऊन जाल्यार अनेक विल बी रनिंग रिडंडन्सी म्हणतात सो विल बी रनिंग पॅरलल सो त्यात आमकां ते एफेक्ट जाल्यार कळला अदरवाईज एक डाऊन जाताना आता आमगे बिल्डिंग अंतू जनरेटर बॅकअप असता सो करंट गेल्यार ते जनरेटर सडन ऑन जावन आमकां ते करंट गेल्या विशय कळना सो सिमिलरली रिडंडन्सी आमी म्हळ्यार अवेलेबिलिटी विशय आमी उलयतना आमी पुरे जाण सांगता 99.9 अवेलेबिलिटी 99.9 इज नॉट अ गुड अवेलेबिलिटी 99.99959 अवेलेबिलिटी म्हणटाची त्या अवेलेबिलिटी म्हणल्यार मात्र आमकां लायक स्मार्ट सिटी आशिल्ली अशीची स्मार्ट बिल्डिंग्स म्हणून आता मस्त प्रचार आसा आता नवे नवेची एक बिल्डिंग जाता आसा नवे नवे कॉन्ट्रॅक्टर्स असताची त्यांनी कन्स्ट्रक्शन करतना तांगेले ह्याच ऍडवर्टाइज त्याच असतं त्यांनी कसं सांगता म्हणारे आमगेल बिल्डिंग स्मार्ट म्हणून हाची निमित्त कसले समस्या जाता की पळय युजली तुम्ही पळयल्यार ह्या बिल्डर्साल रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी असता म्हळ्यार टिल द एसोसिएशन इज फॉर्मड खंयचे बिल्डिंगांत एक पट एसोसिएशन फॉर्म जाता तो बिल्डर सांगता ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ಎಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕरूक ಮ್ಯಾನೇಜ್ करूक ಗೊತ್ತಸ್ ಜಾಲರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AI ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅತೇಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ असल्यार तंक तुमगेल तोंड गोतस तुमगेल तोंड ते कॅमेरान कॅप्चर केलं जातं गेट ओपन जातं तुम्ही वचे जो तुमगेल कार येताना तंक कळटा तुमगेल कार आयला म्हणून और तुमगेल पार्किंग स्लॉटांत कोणी अनेकल्यान पार्क केल्यार तुमकां अपडेट येता जो ते वॉचमॅन सांगता वॉचमॅन इमिडिएटली काडटा ते म्हणल्यार कोप येवचे कसं म्हणल्यार मिगेल फ्लॅट वता मिगेल पार्किंग स्लॉटांत कोणी अनेकल्यान दवरल्यार ते वतना तुमगेल मूड वाट जाता सो ह्या पुरा एवॉयड करूं जाता इलेक्ट्रिसिटी एडवांटेजेस तशी डिसएडवांटेजेस इट कॅन बी मॅनिप्युलेटेड ऑल्सो ते कळना तशी ते दवरल्यार तुमकां कळना जो इलेक्ट्रिसिटी तुमगेल स्मार्ट ग्रिड तकून हॅक करून तंगेल घराक पवर वचे तशें करून बिल येवचे तुमकां दीज आर द पॉसिबल खंयचे एक सेकंड टायर सिटी पडल्यार थंय आतां एक परबे वेळारी आतां पळय दिपावली जाल्यार त्या दिपावली वेळारी एक राश जन दुसऱ्या गांवची म्हळ्यार घरा येताची कामां आतां दुसऱ्या गांवां आसताची आनी हांगा येताची त्या म्हळ्यार आमकां फुडें वच आसता दसरा वेळारी ट्राफिक जॅम जाता प्रमाण सांगून नातल्या दिपावली वेळारी ट्राफिक चड असता म्हणून एक आमकां अंदाज असता ह्या पुरा फुडेकच ते ऑफिशियलाक वत आसना म्हणचे तशें तांकां बत आसूनय तसं नमने ट्राफिक जॅम इतके जेवचे स्मार्ट सिटी आसूनय
इट इज पॉसिबल इथं जत म्हळ्यार ट्रॅफिक सेन्स मस्त जन फॉलो करनाची ऑफकोर्स डिपार्टमेंटाक वेल इन एडवान्स गोत आसता केन्ना वताचे येता म्हळ्यार इंट म्हूण एक डिपार्टमेंटाचे कितें आसता सो इंटेलिजन्स तांणी हे गॅदर करताची ते चड मुवमेंट येता वता बट जन पळय आतां सिंपल आमी गेले ते MG रोड आला ते बल्लाल बाग आला लेफ्ट वतना ते राईट यू टर्न करून ना म्हूण ते बोर्ड आसा जाल्यार पूर एकल्यान केल्यार ते सगळे रोड ब्लॉक जावन वता आनी युजली बसाचे न्ही करता ते बस केल्यार सो तुमकां एक 1 to 2 minutes डेफिनेट कट करूंक वता सो तशें आसतना मेजर प्रॉब्लम ह्या ब्लॉक जावचे म्हळ्यार डिसिप्लिन ना सेकंड एकल्यान व्हेकल जो स्टार्ट जायनी म्हूण जाल्यार अगेन द एंटायर रोड गेट्स ब्लॉक सो दीज कॅनॉट बी अवॉयडेड अनलेस तेंगेले ते प्लॅन बी प्लॅन सी प्लॅन डी पुरो आसता फॉर एग्जाम्पल तरी फस्टाक कसं करता म्हळ्यार हे दिसू इतले एक्स्ट्रा फ्लो ट्रॅफिक आस म्हणटना ते तांणी न्ही इतले व्हेकल्स मात्र अलाव करता थंय म्हण आनी एकल्यान हॅज टू टेक अदर रूट आनी बट ते तो कसो करता हांव MLA जन हांव MP जन म्हाका सोडी म्हणून ते पुलीस जाल्यार तशें उलयता मागीर सो अनलेस दर इज अ सिस्टम वी कॅनॉट ब्रिंग डिसिप्लीन आमकां हाडूं जायना तर सिस्टम आसता दॅट इज वाय फॉरेन कंट्रीज आतां सिस्टम येता आस म्हळ्यार ते इन्फ्लुएन्स अँड सच थिंग्स डजंट वर्क ते एवरीबडी इज वन तशें आसतना यू कॅनॉट शो युअर पॉवर अँड टेल म्हाका ते सोडी म्हूण इतले वेळू स्मार्ट सिटी अँड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्राईम ह्या विशयारी माहिती दिलेल्या डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर अनंत थँक्यू तशीच सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता